आमचे गोयचे राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे कडेन शिक्षण क्षेत्राचो एक आबो आसा आणि त्या संदर्भात सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यान एक एकलव्य प्रशिक्षण योजना ही एक गोंया खातीर लागू करपाचें थारायलें। त्या बद्दल मुख्यमंत्र्याच्या बरोबरच ज्या ज्या लोकांचे सहकार्य ही योजना राबोवपाक लाभले त्यांचे सगळ्यांचे हांव मोगो पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या वतीन अभिनंदन करता। त्याचबरोबर एक खंत प्रगटायता की ह्या योजनेन आमकां काही त्रुटी दिसल्यो, काही बंधनां दिसली। आता आमच्या ह्या समाजान काही घटक आसा, EBC म्हळ्यार इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास आसा, OBC अदर बॅकवर्ड क्लास आसा आणि काही गरीब लोक आसा, त्यांचे पर्यंत सुद्धा ही योजना लागू जावपाक जाय अशें आमचे एक विनंती आसा मुख्यमंत्र्या कडेन। कारण जो मनीस आज जन्माक येता ताका प्रत्येकाक एक शिक्षण घेवपाचो अधिकार आसता आणि ताजो तो अधिकार हो जन्मसिद्ध अधिकार म्हटल्यार वावगे करपाना। आमकां बरो आसा आमच्या गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हेणें ह्या मनशान ज्या शिक्षणा खातीर क्रांती केल्ली ही आमकां सगळ्या आमच्या स्मरणांत आसा। भाऊसाहेबान कितें केलें की प्रत्येक खेड्यापाड्यांनी वचून शाळा उब्यो केल्यो। तेजो हेतू तेजो फाटल्यान एकूच आशिल्लो भाऊसाहेबांचो की गरीबांतलो गरीब भुरगो हो शिकपाक जाय, शिकून फुडें येवपाक जाय, कोणूच खंयचोच भुरगो शिक्षणांतून वंचीत रावचें न्ही हें तेजें धोरण आशिल्लें आणि हें धोरण भाऊसाहेबांचें बरेंच फळाक येयलें। म्हणून आज आमी सगळे लोक बरे शिकले, फुडें पावले। त्याच धर्तीचेर म्हाका दिसता की मुख्यमंत्र्यान हेचो विचार करचो आणि ही जी योजना आसा अत्यंत बरी योजना, ती फुडें व्हरता आसतना इतर समाजाकूय ते आमच्या बहुजन समाजात वेगळ्या वेगळ्या जाती आसा तेंच्या पर्यंतूय ही योजना लागू करची अशी आशा व्यक्त करता। गरीबांतले गरीब लोक जे आसा त्यावूय समाजांतल्या गरिबांक ही स्कीम पावची ही आमी मुख्यमंत्र्या कडेन मागतात। इतलें आमचें म्हणणें आसा। मुद्दम विशय हांगा हाडून दिसता। हालींच एक मिडियाचेर एक न्यूज जाल्ली की फार्वड्या टू करंजाळे जो बायपास आसा ते बायपासाचेर खूब काळोख आसा आमी मान्य केला, पूण गेल्ले कितलेच वर्सां ताजो एक एस्टिमेट केल्लो अरावंड अबाउट 28 लाख एस्टिमेट पास जाला, वर्क ऑर्डर दिल्या आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता येता त्या ह्या म्हयन्यान थंय लायटी घालून तो जो पुराय काळोख आसा थंय उजवाड जातलो आनी हेजे पुराय येता त्या एक ते 1.5 म्हयन्या भितर थंय पुराय उजवाड जातलो आनी हेजें पुराय शहरी जें काम केलां तें माननीय आमदारान स्वता लक्ष घालून केलां। काही पॅन्डेमिका खातीर हें कामाक उशीर जालो, पूण काम अशें लेट जालें, पूण तें काम माननीय आमदारान आपणें स्वता एफर्ट घालून काम ऑलरेडी केलां। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार दोनी सायडीच्यान ब्युटिफिकेशनाचो एस्टिमेट घेतला आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एस्टिमेट मूव जालो आसतलो। दोनी सायडीच्यान ब्युटिफिकेशन करून पाथवे जातली, जे लोक थंय रस्त्यार जाता तांकां सारके सायडीच्यान चलपाचें प्रोविजन आमी केलां। कोणेंच अशें मिसअंडरस्टँडींग जावचें न्ही की थंय आमदारचें लक्ष ना, पंचायतीचें लक्ष ना, आमचें थंय पुरायपूर लक्ष आहा आनी बांदोड्या भितर एक तो ब्युटिफिकेशनाचो एक बरो स्पॉट आसा। आमी ताका पुराय ब्युटिफिकेशन हें करून आमी लोकां खातीर बरी सोय करून दितले। देव बरें।